बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय मारिया भाशेन दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्यो खुणा वळखुया. आयज मारियाच्या समोरपूण जिविताची देख आमी नियाळटाव. तिणें देवाच्यो खुणा जागृतायेन आनी आयत्या मनान वळखून देवाची येवजण काळजीदारपणान आनी भावार्थान फुडें व्हेली. आमी देवाची कुशी विस्वासान आनी भावार्थान स्विकारूंक मारयेची जिवीत आमकां स्मृती दिता. ह्या मिसांत मारिया आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें कालीज देवाच्या उतराक उगडूंक आनी ताच्या हातान तें समोरपूंक आमकां कृपा मागुया. मोगाळ भाव भयणो, देव आमच्या जिवितांत जायत्यो खुणा करता आनी ह्यो खुणा आमकां देवा सोरशी ओदीक ओदीक ओडून हाडटा. आनी ह्याच खातीर ताका आमी दिनवासूंक गरज. आनी ह्या पवित्र जाग्यार आमी आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रिलिकेचे जाग्यार आमी आसां तेन्ना हे भाशेन आमी ताका दिनवासूंक फावो आमी आमचें जिवीत ओदीक नितळ निर्मळ करून देवाक मानता तसलें आमी करूंक. आनी जायते फावटी घोडे आमी आमच्या जिवितांत अशें देवाचे येवजणे प्रमाणे चलोवंक फाटीं रावल्या. ताच्यो खुणा आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक आमी विसरल्या व ताची बेपरवा आमी करून जियेल्या. ह्या पासत देवा लागीं आमी ह्या पातकां पासत ताची काकळूत आनी दया मागुया. आनी सगळीं बराबर उच्चारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आयची मिसाची भेट समोर मोग आदार दिला वर्ल्ड अपॉस्टलेट ऑफ फातिमा WAF तांच्या सगळ्या संगत्यां पासत आमी मागुया. तशेंच आमच्या काळच्या मनान जायतीं देसांव आसात तीं देवा मुखार आमी हाडुया.
सासनाचे देवा, जेन्ना सोडवणेचो संदेश दिवन तुज्या दुताक निश्कळोवंक आंकवारीशी तुवें धाडलोय, तेन्ना तिणें तुज्या उच्चारान वचो आसलेल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यांत घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरोवन देवाचें बिराड ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुजे खुशेक सदांच खालती जावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जोची येतांद्रा सोड चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाजा कडेन अशें म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळ्यांतल्या खोलायेंतली वो उंच सर्गावेली जावं. पूण आकाजान परतीपाळ केलो, ना, हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हळें, आतां चीत दिवन आयक दाविदाच्या घराण्या. मनशाची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोरी गोरबेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोळबारांचो सर्वेस्पोर तो. सगळीं म्हणुया, मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोळबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पोराचे आदीं आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच ती उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब. मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोळबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पोराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हातांचो आनी निर्मूळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशाक. जबाब. मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोळबारांचो सर्वेस्पोर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पोराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. जबाब. मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोळबारांचो सर्वेस्पोर तो. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. दाविदाची चावी तूं, सासनीक राजाच्या दारवंटे तूं उगडटाय. काळोखाचे बोणकोणींत बसलोल्या कैद्यांक सुटका दिवंक ये. Alleluia, 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 alleluia,
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेंतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतोर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलोले, सोर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरपेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांजडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची जाल्या, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कड सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड इश्टानो, आयचो सेवा धर्माचो हो विशय मनान धरून मारे भाशेन दिसपट्ट्या जिवितांत देवाच्यो खुणा वळखुया. म्हज्या जिवितांत जाल्लो एक ल्हानसो अनुभव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. हालींच फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी कुमसारांक आयिल्ले आनी उपरांत कुमसारां सोंपतोच आमी बासिलिकेच्या फाटल्या दारांतल्यान त्या गेटींतल्यान भायर सरताले आनी तेन्नाच एका यादनिकान म्हाका हात दाखयलो, म्हाका हलो म्हणलें आनी म्हाका जाप दिली म्हूण हांव थंयसरूच म्हजी बायक घेवन रावलो. आनीक रस्त्याचे कुशीक हांव रावल्ले कडेन कांय 10-15 सेकंडां जाता थंयसरूच तो म्हाका हात दाखयलो तो यादनीक म्हणूंक लागलो, दुसरे वाटेन पळय, तो कोण तरी फाटल्यान तुका आपटीत. पयलें म्हाका तो कितें म्हणटा तें समजोंक ना, पूण मागीर खऱ्यांनीच दुसरे वाटेन पळयत जाल्यार एक गाडी रिवर्सान येताली आनी खरेंच म्हाका आपटोवपाची. आनी त्याच वेळार हांवें रोखडेंच एक्सिलेटर मारलो आनी बायक मातशें मुखार काडली. जर तर 1 सेकंड चुकलोलो जाल्यार अपघात जावपाचो. मोगाळ इश्टानो, ही जावन आसली म्हज्या जिवितांतली एक ल्हानशी खुणा जी हांव समजोतां देवान म्हाका सांबाळ्ळो. आंकवार मारये उदेशी म्हाका ही मिलाग्र कशी म्हज्या जिवितांत घडली. आनी असल्योच कांय खुणा मिलाग्री आमी आंकवार मारयेच्या जिवितांत आमी पळोवंक शकता. आयच्या वाचपांनी आमी जर तर नदर मारता ह्या लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ह्यो खुणा आंकवार मारये सरशी कश्यो घडल्यो त्यो आमकां दिसून येतात. पयल्या सुवातेर हो आज बोडवो आंकवार मारये सरशी येता आनी म्हणटा, कुरपेन बदलोली. आमी जाणाव आंकवार मारया देवाची आपुरबायेची. देवान तिका विंचून काडली
आनी ही जावन आसा तिच्या जिवितांतली एक खुणा जंयसर देव तिका भुरगेपणांतावन जल्माक थावन तिका निश्कळोवंक सांबाळटा कांयच पातोक नासतना तिका जल्माक हाडटा आनी दिसा दिसपट्टी ताच्या जिवितांत तिच्या जिवितांत कुरपा दीत रावता तिका आपलें निर्मळपण सांबाळूंक आनी हेंच निर्मळपणान ती जियेतना ती सदांच देवाच्या एकवटान ती जियेता मोगाळ इश्टानो ही जावन आसा तिका पयली खुणा ह्या आज बोडव्या गाब्रियला कडच्यान ती मेवता नोमान कुरपेन भरलोले दुसरी खुणा आमी पळयता आज बोडवो तिका आश्वासन दिता पवित्र आत्मो तिचेर देंवतलो इमान्युएल आमचे मदें देव आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां आनी हेंच जें कितें देवान भासायल्लें तें आंकवार मरे सरशीं आंकवार मरे वरवीं तें साकार जाता तें शेवटाक पावता मोगाळ इश्टानो आमचे मदें देव आंकवार मरये पवित्र आत्म्या वरवीं देव ही खुणा दिता तुजेर पवित्र आत्मो आपली सावडी घालतलो आनी तुका एक पूत जल्मतलो आनी तूं जेजू हें नांव ताका दितलें मोगाळ इश्टानो देव हो पवित्र आत्म्याक पाठयता आनी ही जावन आसा आनीक एक खुणा ती तिचेच बळान न्हय पूण देवाचेर पवित्र आत्म्याच्या बळान तिका हें विस्मीत तिच्या जिवितांत घडटलें आनीक एक खुणा आमी पळयता तिच्या जिवितांत जेन्ना होच बोडवो गाब्रिएल तिका सांगता एलिझाबेथ तुजे मावशी भयणीक पळय ती ह्या जाणटे पिरायेर तिका गर्भ सांबावला म्हणटच तिचे सोबें तूं पळयता ही एक खुणा देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना मोगाळ इश्टानो जर तर देव आंकवार मरेच्या जिवितांत हे भाशेन ह्यो खुणा दाखोवन दिता जाल्यार आमच्या जिवितांत ह्योच आंकवार मारिया आमच्या सांगाता आसा हें आमी वळखून घेवंक शकता पयल्या सुवातेर देवाचेर भावार्थ दवरुया देव खरेंच आमच्या सांगाता आसा आनीक तो आमकां राखता सांबाळटा खरो आनीक आमच्या जिवितांत जायते भासांनी आमी ताका चिकटून रावंक येता हे भाशेन मागणें करून आनीक दुसरे जायत्यो वस्तू आमकां गळे दिसत ओ संभव आमचे लागीं घडच्यो नात पूण त्या वेळार त्या मनशाक फावो त्या मनशाक देव आमच्या जिवितांत धाडटा एक भाशेन दाखोवंक एक खुणा आमकां दिता त्यो वस्तू तो संभव करता आमकां गळे दिसता दे आर इम्पॉसिबल आमचे लागीं कश्योच जावच्यो ना पूण त्या वेळार ह्या मनशा वरवीं तो आमकां त्यो फाव करता दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणो देव आमकां मिसांव दिता देवाचें मिसांव आमी ओळखून घेवया जे भाशेन आंकवार मरेक देवान मिसांव दिलें आनी तिच्या सांगाता रावन हें मिसांव पाळूंक फुडें व्हरूंक तिका आदार दिलो तेच परी आमच्या जिवितांत देव जायते भासांच्यो मिसांव आमकां दिता ताचें उतर आमकां आमी परगटूंक घोडये आमचे येवजणे परमणे जायत्यो वस्तू घडच्यो नात पूण देव घोडये आमकां दुसरीच वाट दाखयत आमचे येवजणेन धरना तसल्यो वाटो घोडये आमकां निर्माण करीत आमी उगडास दवरूंक जाय देवाच्यो वाटो सदांच अदीक बऱ्यो आनीक आमकां आपलें मिसांव फुडें व्हरूंक तो ह्या वाटेंतल्यान लेगून आमकां एक दिशा दाखोवंक शकता तिसऱ्या सुवातेर मोगाचे भाव भयणो आमी आंकवार मरे भाशेन देवाचे येवजणेक सदांच उक्ती रावया आंकवार मारिया देवाचे येवजणेक उक्ती रावली आनी आपल्या जिवितांत तिणें ताचें जें कितें ताचें मन आसलें तें तिणें आपल्या जिवितांत पाळूंक तिणें तोजवीत केली देवाक ना म्हणूंक ना आनी ह्याच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत जर तर कसल्योय आवघड परिस्थिती आमच्या जिवितांत आसात येतात तेन्ना आमी देवाचेर भावार दवरूंक आनीक आमच्या जिवितांत ह्या परिस्थितींनी देव आमकां वाट दाखयतलो हें आमी मनांत दवरुया आनी ह्याच वरवीं देव आमकां सदांच आपले कुरपेन भरतलो जे भाशेन आंकवार मरेक देवान कुरपेन भरली
तशेंच त्याच पवित्र आत्म्याक आमचेरूय पाठयतलो आनी आमकां बरी ती वाट तो दाखयतलो. मोगाळ इश्टानो, ह्या पवित्र जाग्यार भगवंत फ्रांसीस शावेराचे जिविताचेर, ह्या रेलिकेचे उक्तावणेचे वेळार आनीक दाखोवणेंत आमी भाग घेता. पवित्रपणान भगवंत फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितांत वाडलो आनीक दुसऱ्यांकूय पवित्रपणान ताणें वाडोवंक तोजवीत केली. देव भिरांतेन तांकां वाडोवंक ताणें वावर केलो. असलोच वावर आमकांय जोण एकल्याक आसा आनी हो वावर देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां एक आव्हान आनीक ह्योच देवाच्यो खुणां आमच्या जिवितांत आमी अनुभवून एक गॉड एक्सपिरियन्स आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां पवलो आसा. तर मोगाची भाव भयणो, आमी देवाच्या अनुभवान सदांच वाडूंक ह्या पवित्र मिसेचे भिटेंत आमकांच बळ कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोड्योश्यो आमच्यो गरजो त्याच देवा मुखार आमी उबारुया. आमचे ओत्मीक फुडाऱ्यांनी मारये भाशेन देवाचे खुणा जागृतायेन वळखूंक घेवंक आनी ताचो मोग आनी दया पोरजेक परगटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. राजकारभार चलयतल्यांनी देवाची खुशी परमणे निर्णय घेवंक आनी दुखवलेल्या समाजाक शांती आनी न्हीद दिवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. देव आपणे विचून काडूंक वावुरतल्यांक मागण्यांतल्यान आनी मारयेचे मजतीन मार्गदर्शन आनी मनाचो उजवाड मेळूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. संकोश्टांत आसतल्या गोरब्यांक पवित्र गोरब्या वरवीं बळ आनी बोरवोसो मेळूंक आनी देवाच्या मोगाचो उपकार ती समाजाक जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सुर्गींच्या दोयाळ बापा, ही थोडीशी मागणी आमची तूं दयेन मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Baba boyni bakati jo bakana karupe naga apल्या kaza sobevo Jesu तुझे कानीस मागता आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा खुशी करीस देखून मोगान देखून जिवीत सोडून जेसू तुझे कानीस मागता जेसू मागता खुशेन दिता सगळेंच मोजें
म्हज्या बाबळीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. भावार्थान आनी बोरवाशान आमी आशेतांव तें सासणाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं. हे उपकार आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मारेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेली प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासत आनी सोमेस्त मनशां बासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो दोगाता आनी एकाचेंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो
आनी ही सोडवणीची खालस तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्लेल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, तिचे पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दांडणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांत बी आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरभाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी हितूनच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येतायन रासोड चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मुखान शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी जी संसाराचे पाप काडटा ती ताचे जणाक पयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतीन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचो मोगाळ जेजू आमच्या जिवितांत कुशलकाय हाडटलो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला आनी तो आमकां आपले कुरपेन बोद्दा. तर ह्या वेळार थोडोसो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ह्या आमच्या जेजूक दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, स्वर्गीच्या खाणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या स्वर्गीच्या जेवणाची गोडसाण चाखतात ती खोरी सवस्काय भोगूंक पावो. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. मातशें बसत. आयज मिसाची भेट समोर उबलल्या पाद्र केविन फेर्नांडीस ताका आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच वर्ल्ड एपोस्टेट ऑफ फातिमा हेय अपोस्टोलेटाच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत जावन ते तुमी घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भाव भयणीनो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हील चेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटाव. आमेन. Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tu Jesus soy nika, soda soy divot kor baka. Jesus ya soy nika, soda soy divot kor baka. San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara. Jesus ya soy nika, soda soy divot kor baka. Tu Jesus ya soy nika, soda soy divot kor baka. फाल्यां दिसा आमी समोर ओपतात त्यो फिरगोजे हे पोरी. सकाळीं 9 गोवा वेल्ले, 7:15 नुवें